16 ऑक्टोबराक गोंय विद्यापीठाच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात। दर वर्सा ह्या वेंचणुकां वेळार कसले ना कसले प्रकरण घडटा। किडनॅपी ना तर विद्यार्थ्यार कसलो ना कसलो हल्लो जावपी प्रकरण जाता। म्हणटकर हे प्रकरण शांततायेन जावचे म्हण सरकारान गांभीरूय लक्ष घालचें अशी मागणी NSUI संघटनेन केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। On 16th October is the Goa University Student Council elections, and the UCR elections have already taken place, and the filing of the UFR is in process. What is happening is the malpractices that are taking place across the years. The malpractices are taking place, like kidnapping. Student leaders are attacked, because last year, if you go to see, many student leaders have been attacked. Like NSUI itself, the NSUI leaders had been attacked, and there has neither been justice. There has neither been anything. Like, I cannot tell you the number, because I cannot tell you the exact number, but around 20 to 25 URs every year. This year we will come to know when the UFR elections take place. But last year, more than 20 to 30 UFRs were nominated. Yeah, many colleges. So that number we can give it to you on 28th. VC was left DSW committee बोल्ड तीच न्ही तांकां सगळे इन्सिडेंट खबर आहा लास्ट इयरचो कितें जालो तो आनी मागीर तर सारको डायरेक्ट आरोप आसा सांगपाचें पळय लास्ट पळय 16 ऑगस्टाचो इन्सिडेंट घडलो म्हाज्या दोळे मुखार घडला आनी म्हाजो डायरेक्ट प्रामाणीक मत आनी डायरेक्ट आरोप गोवा युनिव्हर्सिटीच्या DSW कमिटीचे जे स्टुडंट वेलफेअर कमिटी आसा पळय तेजेर कित्याक तेंचे कडेन सारके म्हाका दिसता बळ ना जे इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकता ते फेर एंड फ्री प्रोसेस करूं शकतात त्यांची तांकां गायडलायन नाशिल्ली खबर नासले ऑफिसर थंय अपॉयंट केल्ल्यान हो घोळ जाल्लो आसा आनी ताका लागून अशे इन्सिडंट घडटात ताका लागून गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन मागता आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तेणी हेतूंक लक्ष घालून जेंका लोकांक पळय ह्या बद्दल गायडलायन्स आनी रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर आसा आनी गायडलायन्स खबर आसा त्या लोकांना अपॉयंट करचो आनी हेचे फुडें असले इन्सिडंट घडपाक दिवचे न्ही म्हणून ऑपोजिशन आसूं कशें आसूं ते वीक आसूं स्ट्रॉंग आसूं तेजे विरोध केन्ना वचना फ्रेंडली फायट करताले पण ह्याच 2-3 वर्सां वायट अनुभव आयला आसा आमच्या स्टुडंटांक ताका लागून आमचे स्टुडंट अजून भिनात आतां आमी इलेक्शन कंडक्ट रेडी आसात आमचे UR रेडी आसात फक्त आमकां जस्टीस ना म्हणून आमी आतां मुखार आमी नॉमिनेशनाक वचपाना जे पण आमकां जस्टीस मेळना।